दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी. संतोषान सौम्या मंदिरान जमल्या गीतां गावपाक तुका हरसिता तुवें मुतल्या सर्देण्या पासून अर्गां भेटयता बिनवार्षिक काळजा बापोय मोगाळ तूं आमचो जावो राखताय आमकां सदां मोगाळ सुखा दुखां दिवन आमकां आदार जाताय आमचो बळगून सांबाळना संतोषान सौम्या मंदिरान जमल्या गितां गावन मादूर तुका हरसिता आमचेर तुवें ओतुल्ल्या सदैया पासून अर्गां भेटयता दिनवार्षिक काळजा. देव बरो दीस दिवं तुमकां समेस्तांक म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणींनो आनी भुरग्यांनो. सद्या कडेच्या 20व्या आयताराच्या ह्या देवस्तुतेक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. कोरोना पिडे वरवीं इगर्जेक वचून मिसाचें बलिदान भेटोवंक साध्य जायनातल्या सर्व गरजेवंतू क्रिस्ती भावार्थी लोकां खातीर हे मिसाचें बलिदान आमी भेटोवचें जावन आसा. प्रत्येक रितीन परगांवांत आसलेल्या आमच्या भाव भयणी खातीर आनी गांवांत आमच्या भारतांत जावं पुरो दिल्लींत मुंबयंत बेंगलोरांत गुजरातांत गोंयांत कारवारांत बेलगामांत उडपींत मंगळुरांत तशेंच संवसाराच्या सर्व राष्ट्रांनी शिंपडलेल्या आमच्या क्रिस्ती कोंकणी भावार्थी लोकां खातीर हे मिसाचें बलिदान आमी भेटोवचें जावन आसा. ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार तुमचे खातीर विशेश करून आमी मागतल्या तुमच्या सर्व कश्ट संकश्टां मदें सर्वेस्पर देव तुमकां आदार दिवं दी, कृपा दिवं दी. तुमचो भावार्थ घट करून त्या भावार्था मुखांतर दैती अजपा तुमचे थंय जावं दीत म्हणून विशेश करून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार तुमचे खातीर आमी मागता. सांगातास देवदीन एनी अल्फोन्सो हिच्या आत्म्या खातीर लिल्ली डिसोज आनी कुटुंबां दिवचे. मिरा रोड तशेंच कुटुंबाच्या सन्याच्या आत्म्या खातीर आरान्ना कुटुंबां दिवचे कॅनडा. बऱ्या भलायकेच्या इरेद्या बसोत स्टीवन फिंटो आनी कुटुंबां दिवचे पुणे. देवदीन एनी अल्फोन्सोच्या आत्म्या खातीर लिली डिसोजान दिवचे मिरा रोड. तशेंच अर्गसान भेटयता रॉबर्ट कुटीन आनी कुटाम देवी ककुलतेच्या मजतीन संत अंतोनीच्या आनी पाद्री पियोच्या मदतीन मेळिल्ल्या सरबरेपणाक अर्गां सावना. देवदीन अनिल आनी कोसिस पिंटोच्या आत्म्या बसोत मिस भेटयता अनिता आनी प्रवीण डिसोजा दुबाय. तशेंच आंतोनेट फेर्नांडीसाच्या बऱ्या भलायके बसोत मिस भेटयता फेर्नांडीस कुटाम बेंगलोर. तांचे इरेद्या बसोत आमी मागया. देवान आपणा केल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां भेटयता ग्रेटर डिसोज आनी कुटाम कॅनडा. तांचे इरेद्या बसोती आमी मागया. आनी जे कोण मागतान बसयला चड आस करया तांचे बसोत विशेष करून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया. म्हज्या भाव भयणीनो आमी एकामेका खातीर विशेष करून मागची गरज आसा. देखून एकामेका सांगाता मेळया, एका मनाचे काळजाचे जावया. खरेपणान हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी प्रयत्न करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. क्रिस्तई म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, भावार्थ अजाप करूंक शकता. तो भावार्थ ल्हान जावन तो भावार्थ व्हड जावन, पूण
देवाचेर सोमया जेजू क्रिस्ताचेर अखंड भावार्थ आमचे जिणीर परिवर्तन करूं शकता, मागलेले लाभोंक शकता आनी आमचें जिवीत बदलोवंक कारण जाता. आनी असलो अखंड भावार्थ कानान घालून स्त्री येते आसलेलो तो आम्हा सुमेस्ता ते आसा जय म्हूण जेजू आज आमकां उलो दिता. तसलो भावार्थ रुता करूंक भावार्थाचें जिवीत जिवंक सोमया आमकां आदार करपा दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. ह्या मिसाच्या बलिदानांत फवत बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया. नितळ काळ समानान हे पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां आमी तयार करया. मोगळा सोमया दिसपट्टें तुजें उतर आमकां भावार्थ तीर करूंक आदार जाता. पूण हें उतर वाची नासतना आमचो भावार्थ दंडळलेल्या खातीर आमी पश्चात्तापवता भक्षणे मागोन म्हणटा. दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळ दाखय. दया दाखय सर्वेस्परा आमचेर तुजी काकूळ दाखय. मोगळे सोमया दंडळलेल्या भावार्थान मागून जायते आमी ओगडावन घेतला. ह्या मुखान तुका आनी पयल्याक आमी दूख दिल्लें आसा. पश्चात्तापवून भक्षणे मागून म्हणटा. दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळ दाखय. दया दाखय सर्वेस्परा आमचेर तुजी काकूळ दाखय. आमच्या वायट दिसाली वरवीं वायट शिकवणे वरवीं हेरांचो भावार्थ दंडळोवंक कारण जाल्लें आसा. हांव सोमया ह्या मुखान तुका आनी पयल्याक आमी दूख दिल्लें आसा. पश्चात्तापवून भक्षणे मागोन म्हणटा. दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळ दाखय. दया दाखय सर्वेस्परा आमचेर तुजी काकूळ दाखय. सर्व पदवेदा देव आमचे काकूळ करून आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा ओम सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्ववेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता. सूर्य जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता सुमिया देवा देवाचे शेळी तू संसाराचे पाप काढतात आमची काकूळ कर. तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे. किती पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे. जेजू क्रिस्ता एकलोच तू भावी एकलोच तू ईश्वर
एकलोच तुम परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया इकडे बरदोळे दांपिया सर आमच्या गरजां खातीर इरेद्यां खातीर विशेष करून मागया जे कोणा मागतान बसिला सुगडास काडया तांचे बसत आमी मागया देवा आमच्या भोवमोगाळ बापा तुजो मोग करतल्या दिन वाचलेली वर्ती देणी तुवें आमकां तयार केल्या सर वस्तूंनी आनी सर वस्तूंक प्रास अदीक आमी तुजो मोग करच्याक आमची काळजां तुज्या मोगान पेटय आनी हे परी आमच्या आनी हे परी आमच्या आशेवरती तुवें बसयलेली देणी आमकां फावो जावं हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवड चलयत आसनाच्या आसना आमेन इजाया प्रावदेच्या पुस्तकांतले वसाप सरस्पर अशें म्हणटा नीत सांबाळा प्रामाणीकपणान चला कित्याक म्हजी सोडवण लागीं पावल्या म्हजी नीत उगडापी जाल्या सरस्पराची सेवा करचे खातीर ताच्या नांवाचो मोग करचे खातीर ताची सेवाक जावचे खातीर ताची भक्त जाल्ल्या पारक्या मनशांक म्हणजे साब्बात बसतय नासतना पाळटेल्या आनी म्हजो सोल्लो तिरासनान सांबाळटेल्या सकटांक हांव म्हज्या पवित्र पर्वताचेर हाडटलो आनी म्हज्या मागण्याच्या घरांत तांकां संतोश भरीत करतलो म्हजे वेदीचेर तांणी भेटयलेल्यो ओम बलयो आनी यज्ञ म्हाका पसंद जातल्यो कित्याक म्हजें घर सगल्या परजाक मागण्याचें घर म्हूण म्हणटली देवाचे उतार हे तुका हरसून देवा सपर्जा तुका हरसून सरपर्जा तुका हरसूं देवा सरपर्जा तुका हरसूं जातो कृपाळ देवा आनी तुजो आशिर्वाद आमचेर पडो तुज्या परजळी मुखामळाची दिश्ट आमचेर फांको ह्या वरवीं अख्ख्या संवसारान तुजी खुशी कळीच सौराष्ट्रा तुजी सडवण वळखून घे सरपर्जा तुका हरसूं देवा सरपर्जा तुका हरसूं देवा सौजनांगा तुका वाखणो सौराष्ट्रा तुजी स्तुती करो तूं तांची राजवट न्यायनी निधी प्रमाणे करताय देसा बेसांचे लोकांक शाबितायेन चलयताय सरपर्जा तुका हरसूं देवा सरपर्जा तुका हरसूं सरपर्जा तुका हरसूं देवा सरपर्जा तुका हरसूं साम पावलोन रोमागारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वसा भावा भयणीनो आतां जुदय न आसल्या तुमचे लागीं हांव उलोवंक अपेक्षिता जुदेव न्हय आसलेलोचो धर्मदूत हांव देखून म्हज्या मणियरपणान म्हाका अभिमान कित्याक तुमचे विशयान म्हज्या खाशा कुळयेंच्या ते एक तरासो मसोर पेटोवन तांचे मदल्या थोड्यांक पुणी बचाव करचो
म्हज्या मणियारपणाचो शेवट. तांकां पयस केल्ले वरवीं सगळो संवसार देवा लागीं राजी जालो. तर तांकां गोपान घेतिल्ले वरवीं कितें सकट घडोवंक आसात. मेल्ल्यांक लाभचें जिवंतपणूच म्हणा जाय. कारण आपले देणे कशें दिल्ल्या आपोवण्या विशीं देव बिलकूल आपलें मन बदलिना. एक काळार देवाक तुमी काळजाय नासतना जियेल्यात, पूण आतां जुदेवांच्या अविधपणाक लागून देवाची तुमकां काकूळट लाभल्या. तशेंच तांकां एक दीस काकूळट लाभचे खातीर ह्या तुमच्या विधेयपणाच्या काळार ते अविधेय जावंक पावल्यात. वय, देवान सोमेस्तांक अविधपणाच्या पासान घाल्यात, सोमेस्त मनशांक आपले काकूळ दाखोवचे खातीर. देवाचे उतार हे देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्पोराक जय जय, सर्वेस्पोराक जय, सर्वेस्पोराक जय जय, सर्वेस्पोराक जय. जेजू सर्गराजाची बरी खबर गाजयत आणि लोकां मदली सरतराची पिडा शिडा गुण करीत गेलो. सर्वेस्पोराक जय जय, सर्वेस्पोराक जय, सर्वेस्पोराक जय जय, सर्वेस्पोराक जय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो, तुमचे सोवे आसो. भगवंत मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. उपरांत जेजू तुमचो भायर सरना तीर आनी सिदोनच्या प्रांताक गेलो. तेदवा त्या गांवांत एकली कानानगर स्त्री मुखार आयली आनी बोब बारून ताचे लागीं म्हणाली, दुनिया दाविदाच्या पुता म्हजी काकूळट केरी. म्हजी दुदेंवसार लागून भोव चड वळवळटा. पूण जेजून तिका जाप दिवन एक उतर सयत म्हळें ना. थोड्या वेळान ताचे सीस येवन ताचे लागीं परतून म्हणाले, तिका तिके दांड सोड, आमच्या फाटल्यान ती बोब मारीत येता. जेजून जाप दिली, इस्रायल घराण्यांतल्या सुकून गेल्ल्या बकऱ्यांक म्हूण मात्र म्हाका धाडला. ती ताचे मुखार येवन सरपडून म्हणाली, सैबा म्हाका पाव. पूण जेजून तिका जाप दिली, घरच्या भुरग्यांक सुंडो काडून सुण्यांक दिवचो समानी. ती म्हणाली, ते नीज दनिया. तरी पूण सुणी आपल्या दनयाच्या मेजार तावन पडलेले उंड्या कुडके खातात न्ही. हे आयकून जेजू तिका जाप दिवन म्हणालो, बाये, व्हरतो तुजो बाबार्थ, तुज्या अपेक्षे प्रमाणे तुका जावं. आनी ते सगळी तिची दू बरी जाली. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ती म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, भुरग्यानो, बुवा पुरब्याची सुवार्ता मातेवाच्या वंजालांतली आमी आयकली. कानानगर स्त्री विशांतली ती सुवार्ता. ही सुवार्थेचो आरंभ करचे फुडें जेजूच्या काळार जुदेव आनी कानानगर मदें आसलेलो तो मनोभाव कितें, व्यत्यास कितें, आनी ते आसलेले लोकांचे चिंताप कसले म्हणल्या विशीं नियाळची गरज आसा. सुदेव लोक चिंतलो आपूण देवान विसून काडलेली परसा आनी आपूण देवाक चड मोगाची. सर्गीचें राज्य आमकां संबंध जाल्लें. आनी ह्या देव लोकां पैकी शास्त्री आनी फारिजेव आनी की चड वर्त्या अहंकारान बरोवन ते म्हणटाले, सर्गीचें राज्य आमचेंच सै, कित्याक आमी देवाक लागशिल्लीं, देवाक मोगाची, देवान विसून काडलेले आमी. देखून आमकां आनी देवा मदें वर्तो संबंध आसा. देवान आमकां विसल्यांत, देवान आमकां उपादेश दिल्यात, देवान आमचे संगी रावचें
आनी आमकां सांबाळची बासवणी केल्या देखून आमी देवाची परसा. आनी ह्या संदर्भार कानान गर्न लोकांक ती सुण्याक सरी करताली. सुण्याक तुमी जाणांत शास्त्री आनी फारिजेव ते वर्ते म्हूण लेखलेले ते तांचे जेजू तवळ तवळ खंडन करता तांच्या त्या खोटेपणाचो आनी तांच्या त्या वर्त्यापणाचो तो कांठाळो दाखयता आनी तांचें खंडन करचें आमी तवळ तवळ सुवार्तेंत आयकलां. आनी हे शास्त्री आनी फरिजेव कानान गर्न त्या लोकांक सुणी म्हूण लेखताले. सुणी म्हूण सुण्यांक जाल्यार कांय इल्लीशी मर्याद दितात पूण ताच्या की पास्ट लेखताले. तांकां पंक्ते बसका नातल्ली, एकामेका पंक्ते बसका नातल्ली, एकामेका ते समाजीन आपड नातलेले, एकामेका सांगता जेवी नातलेले. ह्या कानान गर्नांक ते अजुदेव घरांत रीग नातलेली, अशेले संगती थंयसर आसलेली. ह्या संदर्भार पळया सुण्यांक म्हणी कांय इल्लीशी मान मर्याद आसा पूण ह्या कानान गर्न लोकांक नातलेले. असल्या संदिग्ध परिस्थितीर एक कानान गर्न स्त्री थंयसर आज सुवार्तेंत आमी पळयल्ली तिची एक मात्र धूव आनी त्या धुवेक देंवसार लागलेलो, तिची भलायकी बरी नातलेली. आनी ह्या संदर्भार ती एकसुरी स्त्री, कांय विधव स्त्री जावंक पुरो, एकलेच भुरगें आसा जावंक पुरो, सगळ्या जिविताचो बरवसो तिची धूव जावंक आसली, सगळ्या जिविताचो आधार ती ताची धूव जावंक आसली, सगळ्या जिविताचे एका रितीचो संतोष तिची धूव तिका जावन आसली. आनी ह्या संदिग्ध परिस्थितींत तिका ही पिडा लागली आनी ह्या संदर्भार ती हेणे तेणे सगळ्यांनी धांवली पिडेंतले ह्या दुवेक मुक्त करचे खातीर. वसनातलेल्या पंडिताचर स्थिती ना, वसनातलेल्या वैजाचर स्थिती ना, कर्जिनातलो दुडू तिना, सगळें केल्यार ह्या भुरग्याचे ह्या दुवेची पिडा गूण जायनातलेलें पळोवन ती कंगल जाता, देदस्पर जाता. आपूण कितें म्हणी खरन म्हज्या दुवेक वाचयतली, ती म्हजे एकच एक बरवसो म्हणलें तें मतीन दवरन ती जेजू विशांत आयकता. जेजू विशांत ती आयकता आनी जेजू विशांत ती आयकता आनी उगोत रावता मात्र न्ही ती भायर सरता. जेजूचो पाटलाव करूंक भायर सरता आनी जेजूचो पाटलाव करून ती येता आनी बोब मान ती येता आनी म्हणटा, दाविदाच्या पुता म्हजी काकूळट करे. कित्याक म्हळ्यार तो काकूळटीचो सागोरू तो फकत जुदेवांक मात्र न्ही सर्व लोकांक आपली काकूळट दाखोवंक आयला. तो जुदेवाचो मात्र देव न्ही, आख्ख्या मनशा कुळाचो देव. तो जुदेवाचो मात्र मोग करना, बगर सगळ्या मनशा कुळाचो मोग करता. तो कोडकारांचो, तो पिडेस्तांचो, तो पातक्यांचो, तो आंधळ्यांचो, तो पांगळ्यांचो, तो भुरग्यांचो आनी विधवींचो, तो पातक्यांचो मोग करता म्हूण ती जाणा आसली. आनी ह्या जेजू विशान बरें ती समजल्ली देखून त्या बरवशान जेजूच्या पाटल्यान बोब मारीत ती येता. जेजूच्या पाटल्यान ती बोब मारीत येता. जेजून आपणाक आयकतलो, जेजू आपणाच्या दुवेक गूण करतलो, जेजू आपणाच्या दुवेक सुडका दितलो म्हणली व्हड पाथयणी आनी भावार्थ तिचे तें आसलो देखून ती फुडें सरता आनी जेजूच्या फाटल्यान बोब मारीत येता. पूण जेजू आयकनातले बरी करन फुडें चलते रावता. एका सकाळी तिणें जेजूच्या फाटल्यान बोब मारून सुरू केल्या. जेजू आयकनातले बरी उगोस आसलेलें पळोवन सिसांक विरार जाता, सिसांक खरंदाय जाता. आनी ते जेजू लागीं येतात आनी म्हणटात, मिस्त्री एका सकाळी तावन तुज्या फाटल्यान ती बोब मारीत येता, कांय जाल्यार तिका एक पुटी तिक्के दांड सोड. विरार करते आसा ती, खरंदाय करते आसा, एक पुटी दांड सोड. आनी तो जेजू म्हणालो, जेजू ह्या सिसांचें चिंता आपूं मोदें घालता, शास्त्री आनी फारिजेवाचें सुदेव लोकांचें चिंता फुडें घालता आनी म्हणटा,
हांव आयलां जुदेव घराण्याच्या लोकांक म्हूण मात्र. ह्या सगळ्या लोकांक म्हूण हांव आयिल्लो न्ही. इस्रायल घराण्यांतल्या सुकून गेल्ल्या बोकऱ्यांक म्हूण मात्र हांव सोदून आयलां. जुदेव लोकां खातीर मात्र हांव आयलो, तुमचे खातीर न्ही म्हणून जेजून म्हणटाना ती तोंड दांपून ओगोत तकली पोंदा घालून पाटी ती गेली ना. ती परत जेजू मुखार सरपडता, पांयांक पडता आनी म्हणटा सायबा म्हाका पाव. सायबा ह्या एका पातकी स्त्रियेचो, ह्या पातकी स्त्रियेची काकूळट कर, बिरमत पाव, म्हाका पाव. आनी जेजू ह्या वेळार इल्लेशें जोर ताळो काडन एक उतर सांगता. घरच्या भुरग्यांचो उंडो काडन सुण्यांक घालचो सामानी. घरच्या भुरग्यांचो उंडो काडन सुण्यांक घालचो सामानी. हे उतर कडक रितीन जेजू सांगता. पूण जेजू तें चिंतून तो सांगिना. लोकांचें चिंताप तशें आसलें, जुदेवांचें, फरिजेवांचें, शास्त्र्यांचें चिंताप, हांवें कांय थोड्या सिसा मदलें चिंताप तशें आसलें. आनी तें चिंताप जेजू हांगासर मुखार घालता. भुरग्यांनी गांवचो उंडो काडून सुण्यांक घालचो सामानी. म्हळ्यार समाजेंत जुदे उंच वर्गाचे आनी खानानगार सुणी म्हणल्यार चिंताप आसलेलें तें चिंताप आतां जेजू फुडें घालता, फुडें घालता, मुखार घालता. आनी ह्या वेळार ती भोव अपुरब्याची जाप दिता. वय सोम्या आमी सुणी, हांव मानता. पळया म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या एका स्त्रियेचें कलतेपण पळया. आपल्या दुवे खातीर, आपल्या दुवेक वाचोवच्या खातीर, आपल्या दुवेक बरी भलायकी जोड दिवच्या खातीर एक आवय खंयच्या ल्हान मट्टाक देंवता म्हळ्यार कितली खाल जाता. म्हळ्यार ती म्हणटा वय सोम्या हांव जाणा तुमी जुदेव सगळे तुमी देवाची आनी आमी सुणी, हांव जाणा. पूण उडास तर सोम्या हे सगळे देवाची भुरगीं कोण आसात तीं खाताना पळय मेजातोन पडलेलेचे ते उंड्या कुडके सुणी सुन खातात न्ही. दनयाच्या मेजार भुरगीं बसून खाताना, दनयाची भुरगीं बसून खाताना ताणी पडलेले ते उंड्या कुडके, आडा कुडके इंसून ते सुणी खातात पळय, ते पुणी आमकां खावंक सोड, ते पुणी आमकां सोड. आमकां उंडो जायचे म्हणना, आमकां मांस जायचें म्हणना, आमकां ते मेजार बसून जेवीचें म्हणना. सकला पडलेले ते कुडके इसून खावंक सोड सोम्या म्हणून ती एक रोडोन ती एक आपणी बोगणां उसारतना जेजूचें काळीज चिरपूट चूर जालें. ताचें काळीज मोवाळ्ळें, ताचें काळीज बिरमोतेन भरलें, ताच्या दोळ्यांतल्यान दुकां देंवलीं. पळया तो रोडलो तो समाजा पासत, तो रोडलो त्या स्वार्थी जुदेव लोकांच्या चिंतपा पासत, तो रोडलो त्या शास्त्र्यांनी फरिजेवाच्या त्या चिंतपा पासत, हंकारा पासत, गर्वा पासत रोडलो आनी म्हणालो पळया बाये बाये म्हणालो तो. म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो, आत्ताच्या घडये सुण्या आसली ती बाय जाली. बाय म्हळ्यार कितें, आपणाच्या फुडें जल्मल्ली, ओडा उट्टी दवळ म्हणटा हांव, फुडें जल्मल्ली म्हज्या की उडली भयण बाय जाली. पळया तूं म्हणटा बाये. पळया म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, एक सुण्याक आधुनीक काळार सुण्यांक म्हणी मान गौरव आसा. थोड्याच्या घरांनी गेल्यार बरे बरे व्हडले व्हडले पेटे आसात. थोड्या पेट्यांक 50, 40, 60, 1 लाख पर्यंत मोल आसा. आनी त्या पेट्यांक पुसची रीत पळयची, तांकां सपरेट बेड, तांकां सपरेट टॉयलेट, तांकां सपरेट न्हिदोवंक, तांकां सपरेट खाण, तांकां सपरेट इंजेक्शन, सपरेट डॉक्टर पुरो आसात. एका मनशाक म्हणी पळयनात आज घरांनी, पूण सुण्याक पळोवंक तयार आसात. पिडेस्तांची सेवा करूंक तयार नात कोणी, पूण बरीं बरीं सुणी आनी बरीं बरीं माजरां. आतां माजरां सुरू जाल्यात व्हडल्या व्हडल्या फ्लॅटांत, व्हडल्या व्हडल्या घरांनी माजरां कितें गेलीं 20, 25, 40, 60, 50 हजारांची माजरां आसात व्हडलीं व्हडलीं. आनी तांचें आंग पुसचें कितें, तांची सिमटी पुसची कितें, आनी तांकां मोगान उस्क्यार काणगोवचें कितें, तांकां खांदार दोन भोंवचें कितें. थिंगेसर भायर सरतना ती माजरां कारार आनी ते व्हडले व्हडले पेटे कारार आनी ते मांडो भायर घालता आनी थिंचें गाहा हा 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 करचें. पळयतना त्या पेट्यांक कुर्सो कर्स, त्या पेट्यांक कुर्सूचो कर्स, त्या माजरांक फाटल्यान कुर्सूचो कर्स, तांकां घालचें खाण. खंयच्याय अनाथ भुरग्यांक घाल्ल्यान जाल्यार आज तीं भुरगीं कितले गे वर्त्या मापान
वरती जाती कोण ना. आज आमच्या पेट्यांक पसूंक आमचे लागीं पयशे आसात. आज आमच्या माजरांक बऱ्या रितीन पसूंक आमचे लागीं पयशे आसात. सगळे आसा म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो. पूण थंयसर उतर प्रायाच्या आवयक बापायक पळोवंक आमकां तांक ना. थंयसर आसल्या उतर प्रायाच्या शेजाऱ्याक कांय कुमक करूंक आमचे लागीं पयशे नात. थंयसर कश्ट केल्या म्हज्या भाव भयणीक म्हज्या घरांत आसरो दिवंक जागो ना. सुण्यांक मन जातींक पसोवंक तांकां म्हज्या घरा रावोवंक जागो आसा. पूण उतर प्रायाच्या म्हज्या मालगड्यांक एक मांद्रीक सोडोवंक सुवेत जागो म्हज्या घरान जाता थोडे पटी. असले चिंताप, स्वार्थी चिंताप, असले चिंतपा विरोध जेजू कांठाळटा आनी तो रडता आनी म्हणटा असल्या असायकपणान सांपडलेल्या स्त्रियांक तो म्हणटा, बाय व्हरतो तुजो भावार्थ, व्हरतो. पळया इतल्या संदिग्ध परिस्थितींत तुका हांवें दुरसोलो, तुका सुण्याच्या गी पास्ट केलें जाल्यार तुवें म्हजे ते आसलेलो भावार्थ सांडलो नाय. तो भावार्थ दृढ तुवें धरलोय देखून तुझे ते अजाप घडतले. तूं खंत करनाका. तुज्या अपेक्षे प्रमाणे, तुज्या कुशे प्रमाणे तुका जावं. आतांत बायसन वस, ह्या घडये तुजी तूं बरी जाली वस. तुज्या भावार्थान हांवें बरें करूंक ना तो म्हणटा. तुज्या भावार्थान तुजी तूं बरी जाली वस. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, तो भावार्थ आसा पळय, तो भावार्थ मात्र आमकां बरी भलायकी दिवंक शकता. तो भावार्थ मात्र आमकां एक नवें जिवीत दिवंक शकता. तो भावार्थ मात्र आमचे थंय अजाप करूंक शकता. तो भावार्थ ना जाल्यार आमी कांयच करूंक शकना. देखून जेजू शास्त्री फारिजेवा मध्ये अजाप करूंक वचोंक ना. कित्याक तांचे थंय भावार्थ नातुल्लो. जेजू आपल्या स्वंत माय गांवांत कांय करूंक शकना. कित्याक ताच्या संत गांवांत जेजू थंय तांकां भावार्थ नातुल्लो. देखून तो कांयच करूंक शकूंक ना. पळय ह्या कानांगार स्त्रिये भावार्थ आसुल्लो. पळया त्या भावार्थान ती दूं बरी जाली. देखून भावार्थ कितें करूंक शकता. देखून जेजू म्हणटा, सासवाच्या कणांत इतलो भावार्थ तुका आसा जाल्यार ह्या तुतीच्या रुखार तुका सुमटून काण दर्यांत उबो जा म्हळ्यार तो रूख तुजें उतर आयकतो. सासवाच्या कणांत इतलो भावार्थ. एक ल्हानसो, तुमी जाणा सासवांक कितें ओड आसा, एक ल्हानशें सकयल पडल्या दोळ्यां दिसना. तेदो व्हडलो भावार्थ आसल्यार पुरो तेदो. आनी व्हडलो भावार्थ आसून कांय फायदो ना. एक स्त्री रेतीरे गेल्ल्या वेळार तिचे तिका एंत उतर आयकूंक मेळ्ळें. एका सासवाच्या कानांत इतलो भावार्थ आसा जाल्यार तूं तिच्या रुखार तुका सुमटून घान दर्यांत उबो जा म्हूण. आनी ओ रूख तुजें उतर आयकतो म्हणून तिका आयकूंक मेळ्ळें. आनी संदर्भार तिका उडास आयलो तिच्या घरचो मुखलो पणसाचो रूख. आनी हो पणसाचो रूख तिच्या देराचो. आनी व्हडलो रूख गिमान मस्त कोली पडटाली. पावसांत कुसुल्ले पणस पडटाले आनी ती कुसुल्ली पणस कुसोवन बिकणां कुसोवन थिंग किरलोन जलांत पडोवन व्हडल्यो जळारी जावन थंयसर सापताल्यो, ताप येतालो आनी मस्त पात्र आसले. जोर वारें वादळ येताना तो रूख जाळ घरा पडटा कोण ना म्हणलें बे. रूख कातर येत म्हळ्यार तो तांचो रूख न्ही. देराक कातरून सांगल्यार तो म्हणटा हांव कातरचे सोड एक पांढरो समेत काडिना म्हणटा. असले संदिग्ध परिस्थितीर कितें करूं. ती म्हणटा आतां उरला इगत वाट म्हजे थंय आसो भावार्थ. कित्याक म्हजे थंय सासवाच्या कानांत तितलो भावार्थ ना. म्हजे लागीं कुवाळ्या तो भावार्थ आसा म्हणाली ती. कित्याक म्हळ्यार हांव सोमाराचें एक कडेन नव्यानाक येता, मंगळाराचे कडेन नव्यानाक येता, बुधवाराचे कडेन नव्याना येता, ब्रेस्तारे कडेन नव्याना येता, शुक्रारा कडेन नव्याना येता, आयतारे कडेन नव्यानाक येता, शनिवारे कडेन नव्यानाक येता, आयतारा म्हज्या फिरगेचे मिसाव येता, हप्त्यान 2 दीस उपास करता, सकाळी सांजेचे आमोरी तेर्स म्हणटा, दैवीक अगुळस तेर्स म्हणटा, सगळें म्हणटा. देखून म्हजो भावार्थ कुवाळ्या तेदो आसा. आनी ह्या कुवाळ्या त्या भावार्थान हांव आज राती ह्या रुखाक सांगतली तुका सुमटून काण त्या गुड्यार उबो जा म्हणून ती आयली घरा. रितीर जाल्या उपरांत आयली घरा. रांदून आनी पुरा जालें, सांजेर जेवण आनी पुरा जालें, आंबोरी तेर्स जालो. न्हिदवंकेच्या फुडें बाय रुखा म्हळ्यार गेली आनी म्हणाली रुखा आयक, कुवाळ्या त्या भावार्थान सांगता आयच्या राती तुका सुमटून काण त्या दोंगरार त्या गुड्यार उबो जायचें म्हणाली. आयली बागेल घालन न्हिदली. एका न्हीद पडटा न्हीद पडना. रूख गेला की ना म्हणल्यान चिंताप तिच्या मतींत. जिडीमिडी जावंक अवकाश ना. बागेल काडूंक पुरसत ना. भायर येवन पळयता कितें पळयता रूख आसा गेला. रूख तसोच आसा. आनी तो ती म्हणाली एब्बे रूख वचना म्हण म्हाका गोत्ता आहलें पूण ट्राय केलें करच्यान कालें जावंक आसा. वय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, रूख वचना म्हण गोत्ता आहलें
देखून तिने मागलें पूण मेळों ना कित्याक म्हळ्यार तसलो भावार्थ तिसो मेळना म्हणलें हो भावार्थ व्हडलो कुवाळे तो भावार्थ म्हळ्यार पावना रूख रूख वचना म्हण तिका गोत्ता जालें म्हळ्यार तसलो तूं पट्टू भावार्थ तिसो वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो तसल्या भावार्थान मागल्यार आमकां मेळना बिलकुल मेळना थोड्या वर्सां फुडें आमच्या हांगासर गांवांत पावस नातलो जून एंड म्हणसर पावस नातलो आमच्या गोळी बापान सगळ्या इगर्जांक आदेश धाडलो सगळ्या इगर्जांनी पावसा खातीर विशेश करून मागस जाय म्हूण आनी ह्या संदर्भांत हांव एका इगर्जेंत सहाय्यक विकार जावन आशिल्लो आनी हांवें थंयसर मागणें कंडक्ट केलें तयार केलें शुक्रार असो दीस सांजेर 4 ते 6:30 वरां पर्यंत मागणें दवरलें पावसा खातीर आनी बरो इगर्ज बरो लोक मागण्याक इगर्ज बरो लोक आनी मागणें भोव अपुरब्यान जालें सगळें भोव अपुरब्यान जालें आनी निमाणें गीत जाल्या उपरांत हांव म्हजी मुस्तायकी काडून मागण्याची मुस्तायकी काडून हांव फाटीं पोर्टिको सुमकोन वेता आसतना पळयता इगर्जेच्या दोनीय बगले बरो वांडो आसात पूण त्या वाड्या मदें एकच एक सत्री म्हाका दिसूंक ना आनी ह्या संदर्भार हांव पोर्टिकोंत रावलो रावलेलो जायतीं जाणां थंयसर बेसांव मागूंक आयलीं बेसांव मागूंक येतना एक मलगडी स्त्री बेसांव मागूंक आयली आनी तवळ बेसांव दिया म्हणाली देवाचें बेसांव माई म्हणे आनी तवळ ती म्हणाली मागणें भारी बरें आसलें फादर भारी खुशी जाली मागणें भारी बरें आशिल्लें आनी तवळ हांवें म्हळें वय माई मागणें भारी बरें आशिल्लें आनी तुवें बरें मागणें केलां पावसा खातीर तुवें मागलां वय फादर भारी बरें पूण तुवें सत्री हाडून आयलें माई पावसा खातीर आमी सगळें मागलें केलां पूण कोणेय एकल्यान सत्री हाडून आनी माई म्हणें आनी तवळ ती म्हणाली काले म्हणटात फादर पावस येताय पावस पक्का येना म्हणाली पळया 3 घंटे मागणें केलां आनी मागण्या उपरांत ती म्हणटा काले म्हणटात फादर पावस येताय पावस पक्का येना मागीर कित्याक मागणें केलें कसलो भावार्थ तो भावार्थान आमी मागना म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो भावार्थान मागना देखून आमकां मेळना आमी कितें करता तूं माग तो मागोवन दी म्हजे लागीं भावार्थ ना म्हजे लागीं भावार्थ ना देखून हांव भावार्थ असो मनीस न्ही म्हजे लागीं अजापा जायनात ताचे लागीं भावार्थ आसा ताचे लागीं भावार्थ आसा आनी तो मागोवन दी म्हणून आमी हेरां कडेन मागोवंक सांगता सोडल्यार हांव मागना देखून म्हाका मेळना देखून हे म्हज्या मतीन दवरूंक जाय म्हजो भावार्थ ल्हान भुरग्या सारको जावंक जाय ल्हान भुरग्या सारको भावार्थ भुरग्या एक फावटी एक भुरगें आवय लागीं म्हणालें की मम्मी हांवें मागचें जाल्यार जलंत आशिल्लें म्हजे बॉम्बे भितर हाडचे तवळ मात हांव पावसा खातीर मागतलीं जलांत हांवें सांजेर खेळटाना सोडलेलें गोंबे आसा पळय बॉम्बे तें भितर हाडल्यार मात्र हांव मागतलीं नातल्यार मागना कित्याक म्हळ्यार हांव मागतना पावस येतलो पावस आयल्यार तें गोंबे भिजतलें डॉल भिजतली आनी पाड जातलें देखून तूं तें करताय हांव मागतां आवय कितें म्हणाली गेली आनी तें गोंबे हाडून भुरग्याच्या मुखार बेड्डार दवरलें आनी तें पळयलेंच भुरग्यान तें मिगाल मागणें केलें आनी त्या राती वतलो सिरंदरीचो पावस वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो भुरग्याक कळीत आसलें जर तर हांव मागल्यार मेळटा आनी पावस येता म्हूण त्या भुरग्याक कळीत आसलें आनी तें भावार्थान मागलें आनी तेच मापान आज एकानन घर स्त्रीन सुमया लागीं मागलें आनी सुमयान तिका फावो केलें तसलें एक भावार्थाचें जिवीत आमचें जावंचाक तुमचें जावंचाक सुमया आमकां आदार करपा दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया आमेन आमी उबे रावया त्रिएका देवात आसूल आमचो भावार्थ उसारया सगळीं सांगाता म्हणया सतमंता देवाक सर्पद्वेदारा बापाक सर्गांनी प्रितुमीच्या रसनाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या क्लेस्पुताक आमच्या सुमयाक जो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भे संभवलो अवंकार मरयेतान जल्मलो 5 पिलागातांनी कोसोसले ताका कुर्सा जोडलो तो मेलो आनी दगनी गेविलो तो मेल्या मदें देवलो 3ऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवान जालो सर्गार सोडलो सर्पद्वेदा देवापाच्या उजव्या बसला थंय तान जिव्यांनी मेल्ल्यांची मनसुबे करूंक येतलो सतमंता पवित्र आत्म्या कथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकता पातकाचें बगसणें कुडीचें जिवानपण ससनाचें जिवीत आमेन मोगाळ भावा भयणीनो आमी आतां उसारलेले ह्या भावार्थान त्रिंदादीचेर विस्वास पातयेनी दवरून भावार्थ दवरून आमची गरजो आमची आशा सर्गींच्या बापाच्या पांयां तळा समर्पिया सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा पवित्र सभेच्या मणयाऱ्यांनी आपल्या आपोवण्याक सरी जाल्ली जिणेची येवन भावार्थाची बरोवशाची ती जिवीत हेरांक आदर्श जावंक आनी मुखांत आपल्या तबेन दिल्ल्या परजेक भावार्थान वाडोवंक तुजी कृपा तांकां दी म्हूण आमी मागता तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक आमच्या राष्ट्रान सरपंचवेन आपापल्या भावार्था प्रमाणे जियोवचें
समाधानाचे न्यायनीतीचे समजण्याचे वातावरण रुता करूंक तशेंच राज्याच्या राष्ट्राच्या सर्व फुडाऱ्यांनी सरकारांनी आपल्या ताब्यान दिल्ल्या लोकांक आपल्या आपल्या बाबतींत वाडोवंक आनी जियोवंक आसा करचें वातावरण रुपीत कर म्हण आमी मागता बापा आमचे मागणे ऐक आमच्या सर्व पिडेस्त आनी प्रायवंत भावा भयणींनी आपल्या कश्ट अनवरे वळी निराश जायनासतना बाबार्थान आपले सगळे कश्ट फूड करूंक नव्या बरवशाचें किरण सदांच तांचेर फांकय म्हूण आमी मागता बापा आमचे मागणे ऐक आमच्या कुटुंबाच्या भुरग्यांनी वडिलांनी तशेंच युवा जाणांनी बाबार्थाच्या जिणये मुखांत्र क्रिस्ताक खरे साक्षी जावंक आनी ह्या मुखांत्र बाबार्थाचे परसळ पासारची संदरां तांणी जायशे कर म्हण आमी मागता बापा आमचे मागणे ऐक ह्या एवकरिस्ताच्या बोवारी ह्या एवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी हांगासर मिसांत वांटेली जालेल्या सर्व बाबार्थी परजेचे तुजो आशिर्वाद घाल देवाच्या उतरा मुखांत आपलो भावार्थ दृढ करून घट करून तांचे जिवितांत ही वर्ती अजापां त्या कानान घालून स्त्रिये बरी तांणी देखूंक जायची सगळी कृपे दिनी तांकां फावो कर म्हण आमी मागता बापा आमचे मागणे ऐक कोरोना पिडे वरवीं बरवसो सांडलेल्या सर्व लोकांक बावर्तसो बरवसो सदांच फांकय ह्या मुखांत आपणाक आयलेले सगळे कश्ट फूड करूंक कृपा फावो कर आनी ह्या आकांतांतले आमकां निवार म्हण आमी मागता बापा आमचे मागणे ऐक एकडी बोरदोळे दांप्या आमच्याच खासगी गरजां खातीर मागया आदल्या सोमारा दिसा SLCचे रिजल्ट आयले जायत्या जाणांक बरे मार्क्स फावो जाले त्या पासत धन्या देवाक आमी अर्गां दिवया आनी ह्या सर्व भुरग्यांक तांच्या मुखल्या फुडारांक देवाचो आदार कृपा आमी मागया सर्गीच्या भोवमोगाळ बापा तुजे मुखार उसारलेली आमची मागणी देन आमी तुका भेटोवन दिता तीन तूं देन स्विकार करी संवसारी जिविताच्या पैणां आमी आसतना संवसारी वस्तू मदें जियेतना आमचो बावार्थ दंडण नासतना तीर सांबाळूंक आनी ह्या मुखांत्र वर्ती अजाप आमचे थंय घडोवंक आमी प्रेरीत जायशें आमकां तुजी कृपा आनी सकत लाभय म्हूण आमी मागता हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन देण्यानी सौम्या हसिता विसरंगाळुद्राणी तुका वंदिता उल्हास बरीत गीतानी उपुटी दिता गे सोमिया मुगान तुगे आमी दिवची काणी तुगे आशीर्वाद घालता ये तुगे तिचे सवे आमकां तुगे गे सोमिया मोगान तुगे आमी दिवची काणी तुगे आशीर्वाद घालता ये तुगे तिचे सवे आमकां तुगे म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सर्पद्वेदार देवप्पा मानतात असलें जावं म्हण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या आनी आख्या पयसवच्या देवा सरस्वर म्हणून घेव प्रितीच्या आमच्या भोवमोगाळ बापा आमचें बलिदान तूं दयेन मानून घे तातूंत तुज्या आनी आमच्या मदें जिवासो आनी मोगाचो बांद वाडत वेता तुवें दिलां तें तुका भेटोवन आमी तुकाच बगूंक निर्मे म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्प तुमचे सवे आसों तुमचे सवे आसूं आमची काळजां बारुया आमी ती सरस्परातय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक
दिन वासूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आणि शासनाच्या देवा, सर्व काळी आणि सर्व थंय आम्ही तुका दिन वासूंक फावो. हो काही दोन्ही तिसो आणि आमच्या फायद्यासो. पातके मनशाची दया करून ताणे अवकार्य मर्यादान जल्म घेतलो. कुर्साचे मरण सोसून सासनाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आणि मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सासनाचे जिवीत आमकां दिले. देखून आतां देवदूतां बराबर आणि सर्गींच्या सर्व दळबारां सांगाती तुझ्या महिमेचे कीर्तन आम्ही निरंतर गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेच पोतो. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय. मुगळ बाबडीनं भोव पवित्र घडी आतां आमी संभ्रमता. हे संदर्भार विशेष करून आमी आमकांच सोम्याक समर्पिया. सगळे आमचे भावार्थीचे वेत सोम्याक समर्पिया. दंडोळलो भावार्थ काण घेवन आमी कितेंच करूं शकना. दृढ भावार्थ, अखंड भावार्थ त्या कानान घर स्त्रिये बरे आमी कितेंय करूंक शकता. आमचे ते अजापान वलांगडूंक शकतात. तसलो भावार्थ उरता जावच्या खातीर जेजूच्या कुडी रक्ताची मजत मागया. बापा, करोस तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जरी तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून हे तेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ते आमकां आमच्या सुमये जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगते आपल्या सुकुशेन कस्टमरान ससूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुम्ही समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. ते स्प्री जेवण जाता आसतना खाल्स घेतली. तुका नव्या दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुम्ही समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची खाल्स, नवे आनी सास्तीक कराराचें रगत, पातकाचें बक्षाने मेळच्या तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बवडतसो गुट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतो. बाबा जेजूच्या मरणासो आनी पुनर्जीवनपणासो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी जिवीत सोंड आनी सोडूनेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली, देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडा रग सेवतले आमा समेस्ता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराक्य प्रितमेचेर विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास करे. फ्रांसीस आमच्या बापा सेबा, पीटर पौल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोबर दुरू मेल्या अंत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूळट करे. तांकां आनी तुजे इश्टगादी दंतरिल्ल्या समेस्ता तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो करे. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवंकार मुरे देवाच्या माये सांगाती तिचो पती भाग्यवान जोजे भाग्यवान धर्म दिता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटोती. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता,
त्यास जेजूताय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. आमच्या सोडवणदाराची अजनामतीन दवरून ताणें शिकलेले मागणे भक्तीन सांगाता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येव, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले आमकां शेतांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणें पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस परासर वायटांतली विघ्नांतल्यान वरांतली पिडेशिडेंतली आमकां निवार. दये करुणेची वेतांत समाधान संतोष आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुडोंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबर शानत रेखतेल्यांक आमकां तुज्या उदारका कोळतीन सर्व पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतले वाठाय. कित्या राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भोवताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिने एकवटान सांबाळ. तुमचे तांणी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. आमेन. समयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माय मग सुगुर्तू जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाचे शेळये सुंदराचे पाकडलेले आमची काकळूत. देवाचे शेळये संसाराचे पाकडलेले आमची काकळूत. देवाचे शेळये संसाराचे पाकडलेले आमकां शांती दी. सगळे मेदी मेघाली आपल्या हांगासर पळया. ही जावन आसा जिवंत देवाची शिडी आमा समेस्तांच्या मोगान बरो मनीसान ह्या संवसारी आयिल्ली. कानानगर्ण स्त्री सो भावार्थ पळोवन विस्मीत पावल्ली. तिची दुर्गत पळोवन बिरमोत पावल्ली. संपूर्ण रितीन तिका सुटका सोडवून दिल्ली. आमा समेस्तांय असलोच भावार्थ दवरून जिवंक उलो दिता ती. हे शिडयेचे जेवणाका पयलेली आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर भाग म्हाका भवना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली. मगळ भाव भयणीनो, क्रिस्त प्रसाद असो वेळवो. क्रिस्त प्रसाद उंड्या वायना रुपार आमकां घेवंक साथ दिना. आत्मीक रुपान सुम्याक आमचो करून घेवचे प्रयत्न करया. सुम्या कानानगर स्त्रिये बरी भवर्तान आमी मागता. आमच्या घरांत तुये, आमच्या कुटुंबांत तुये, आमच्या जिवान तुये, आमच्या कुडीन तुये, आमच्या मोतीन तुये, आमच्या काळजांत तुये. आमचे ते राव सम्या. आमचे ते असले सगळे अस्कत काय कान उडय. आमचे ते असलो उणो भावार्थ तो कान उडय. दृढ भावार्थ आमचे रुता करे. नवला विस्मिता आमचे ते करूंक सदांच आमच्या संगाता राव म्हूण आमी मागोवन सोम्याक आमचो करचें करून घेवचे प्रयत्न करया. काणसरीचे पोषणात्मीक जिणयेचे दैवी हिणाता मोगान एकटावचे दी सोम्या देणे तुझे जिविता सोडो तुमकां दिता सस्नीक जिविता तुमकां आपयता गियातया अमर दया सर्गीचे मन्नाका दादोसया सोम्यादिकांड सर्गीचे पोषणात्मीक जिणयेचे दैवी हिणाता
प्रार्थुया. कनवळे आमच्या भोवमगाळ बापा या क्रिस्त प्रसादा वरवीं जेजूचे जिवे सांदे आमी कशें वाडटा संवसारांत ताचो उपकार घेवन सरकार ताची भागीदारां आमी जावंक पावो हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मोगळ भावानो भयणीनो भुरग्यानो तुमकां समेस्तांक हांव अभिनंदन पडयतां भोव शिस्तेन व्हडा भावार्थान एका काळजान एका मनान हिमिसाचें बलिदान भेटयलेल्या तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. प्रतिनिधी देव बरें करूं म्हणटा भोवा पुरब्याचें संगीत दिवन आमकां मागोवंक उमो केल्या भाव प्रज्वल देसा तुजो मनपूर्वकी उपकार बावडटा हांव देवाचे आशिर्वाद मागता. तशेंच बोवा पुरब्याचे जापी दिवन देवाचें उतर वाचून सगळे मिसान बोवा पुरब्याचें गायन करून आमकां आदार दिला भाऊ अरुण डिसोजा तुजोय मनपूर्वकी उपकार बावडटा हांव देवाचे आशिर्वाद मागता. तशेंच आमचो भाऊ जॉयसन दिसपडते हे मिसाक वरती तयाराई करता ताचोय मनपूर्वकी उपकार बावडटा. हे मिसाचें बलिदान तुमच्या घरांनी माध्यम मुखांत पळोवंक कुमो करते आसात दिव्यवाणी लाईव्ह यूट्यूब चॅनल ताचो मालक मानेस्त विनोद गंगोळी अविनाश गंगोळी आनी सगळ्या कुटुंबाचो मनपूर्वकी उपकार बावडटा देवाची आशिर्वादां मागता. फाटल्या 4-5 म्हयन्यांत निरंतर तुमच्या खातीर आयताराचे मिसाचें बलिदान सुख नासतना ते दितात तांकां शाबासकी अभिनंदन देवाचो आशिर्वाद मागता. म्हज्या मोगाच्या भावनो भयणीनो तुमकां समेस्तां परत हांव देव बरें करूं म्हणटा. दिसपडटें हें मिसाचें बलिदान तुमी पळया. हर एक आयतारा सकाळी 9:15 वरार मंगळारा सकाळी 8 वरार ब्रेस्तारा सकाळी 8 वरार शर्माव निरंतर येता आनी मदें मदें तवळ आराधन येता. हें सगळें तुमी पळयसय हेरांकी हें तुमी कळयसय लिंक तुमी धाडयसय पळोवंक तुमी उत्ताय करीसय आनी ह्या मुखांतर तांचो भावार्थ घट करूंक दृढ करूंक तुमी वावरीसय. हें तुमच्या घरांनी ह्या कोविड-19च्या ह्या कोरोना व्हायरसाच्या आकांताच्या काळार हो मिसांव वावर तुमी करीसय. ह्या मुखांतर जायते आत्मे बचाव करूंक तुमी शकतल्यात जायते स्वभावार्थ तुमी घट करूंक शकतल्यात सुम्याचें काम मिसांव परगट करूंक तुमी वावुरतल्यात आनी श्रेश्ठ आशिर्वाद तुमकां लाभतलो. सोम्या बरी त्या कानान घालून स्त्रिये बरी सुमी तुमकां म्हणटलो बाये बाबा वर्तो तुजो भावार्थ असलें जिवीत जिवोवच्या सुमी आमकां आदार कृपा दिवन दी म्हूण मागया. परत तुमकां समेस्तां देव बरें करूं. आमी निरंतर तुमच्या खातीर मागता तुमी आमच्या खातीर मागोवं म्हणून आमी विनंती करता देव बरें करूं. आतां आमी सगळीं दिमी घालया श्री देवाचो आशिर्वाद घेवंक आमी तयार जावया. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू. आमेन. वसून या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. मुगा संदेश घेऊन सोम्या आमी येता तुझे कृपे बळा रास तुझे परगटा मासारता तुझा पोषण ते केला कृपे बेसावानी आमकां तुवें भरला. मुगा संदेश घेऊन सोम्या आमी येता तुझे कृपे बळा रास तुझे परगटा मोगाळ पुता सोवे आमकां मोरी आशिर्वाद दीव आमकां. भगिनी कुसाचे कुरवे आमच्या देवा आमच्या स्मरणांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.